एक प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन म्हणलो म्हाका उमेद आसता कित्याक स्वता एक झाड रोयल्या आमकां फकत ग्रीनरी जायना, आमकां ऑक्सिजन मेळटा आनी भरपूर बेनिफीट आसता. हांवें प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन आमदार जावचे पयलीं आमी प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट केल्लें आमी आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी हांव इलेक्शना पासून चिंतलो ना, हांव फकत आमचे ग्रीन गोवा करपा म्हणलें, आमचे ग्रीन आल्दोना करपा तेश कोन हांव चिंतलो ना. पूण बरो रिस्पॉन्स येवपा लागलो आनी हांव चिंतलो प्लांट घाता आसतना झाडां रोयतात तेन्ना खंयचे लोकांक फायदो मेळटलो तसले प्लांट हाडून दिवपाचे लोकांक. आनी हांवें तेश कोन्न चूज करून हांव नर्सरी पयस पासून वचोन उसगांव सगळें वचोन हांवें प्लांट हाडले आनी म्हाका भरपूर सपोर्ट मेळ्ळो सरकाराचो फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. आनी सगळे हांवें हाडले प्लस फ्रॉम अदर नर्सरीज हांवें हाडले आनी हांव लोकांक दिवपाक हांवें हें केलां, स्टार्ट केलां. आनी लोक पासून रिसेप्टीव हांव कित्याक रिसेप्टीव म्हणटा, लोक चिंतून प्लांट व्हरपा लागले. हांव एक बारीक गोश्ट सांगता, लोकांक खबर नाशिल्ली की आमी धूप एवरी डे देवस्थानां यूज करतात, नाल्यार इगोर्जीन नाल्यार देवळान यूज करतात, नाल्यार केन्ना फंक्शनां तेन्ना आमी धूप यूज करतात आनी किमसां पासून धाडावपाक आमी धूप यूज करतात. सो तें धुपाचें झाड आसा म्हूण लोकांक खबर नाशिल्लें आनी तें धुपाचें झाड रोवपाक कोणशे खूंय लावपा जाता आनी व्हडलें एक हांद्याचें येना, स्ट्रेट जाता आनी हेच करून एक्सप्लेनेशन दिल्यार आनी सगळें हांवें चिंतून काडलें तें लोकांक फायदो पडटलो तो. घरा बसून तुजें रोवपा जाता आनी तुजें जोड जाता. तेश कोन्न प्लांट काडून हांवें लोकांक हाडला आनी हांव खूश आहा की लोक आयला आमचे प्लांट डिस्ट्रीब्युशनाक वचत. आनी हांव मागता लोकांक सद्दां कुयदाद घेयात, बरें करून तें झाड रोयात आनी नर्चरींग करप, कित्याक एक पाटी तें झाड व्हडलें जालें तुका प्रोटेक्ट करतलें आनी आमकांय प्रोटेक्शन जातलें.